कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मडगाव शिगमोत्सव समिती गेले 38 वर्ष ही शिगमोत्सव साजरा करता मडगाव आणि आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंट गोंय सरकारच्या आदारान या जोड पावला आणि म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्यांच्या आदारान हो शिगमोत्सव मडगाव साजरो जाता। ह्या वर्सा हो शिगमोत्सव आमचो 16 मार्च आयतारा जातलो आणि हेच्या पयलीं आमी सोमार दीस 10 तारखेक 10:30 वरांचेर आमी मडगावच्या पिंपला पेडाचेर आमच्या दामबाबा कडेन नांव धरून या कार्यक्रमाची आमी शिगमोत्सवाची सुरवात करतले। ह्या वेळाचेर सगळ्यांनी ते हजर रावचें। तशेंच 10:30 त्या दिसा ह्या ऑफिसान आमच्या शिगमोत्सवाच्या ऑफिसान सत्यनारायणाची पूजा जातली आणि ही पूजा आमचो दामोदर वरक कावन्सिलर व यजमान ताका पूजा ही फावो आसा। तशेंच 12 मार्चाक बुधवारा आमच्या राखणदार मडगावचो आसा ते आमी सुरोड घालतले आमी 6:30 वरांचेर। त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी ते आमच्या येवचें मागता। त्याच प्रमाणे 16 तारखेक ते आमचे शिगमोत्सव रोमटा मेळ जावं आमचो चित्ररथ फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन हे सुरवात जातली। आमची जी गोंयची जी संस्कृताय आहा ही आमकां शिगमोत्सवान पळोवपाक मेळटा। आमच्या सरकारान ह्या खातीर आमकां आदार करता आणि ह्या आदाराच्या मार्फत आमी हो शिगमोत्सव मोठ्या दबाज्यान आमी साजरो करपाचो थारायला। ह्या कार्यक्रमान आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे तशेंच मडगावचे आमदार आनी आमचे शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष दिगंबर कामत तशेंच आमचे BJPचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच फातोड्याचे MLA विजय सरदेसाय कुडतरीचे MLA अलेक्स रेजिनाल तशेंच बाकीचे सगळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर शेजारचे सगळे पंच सरपंच ह्या कार्यक्रमात उपस्थित आसतले।